विद्यापीठ आहा, पुण्याक आसा, शिवाय SNDT आहा, पुणे आणि मुंबई आहा. प्रत्येक स्टेटीक पळोवपाक गेल्यार अशी संगीत महाविद्यालय आहात आणि युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन जे म्हणटात आमी युनिव्हर्सिटीक एफिलेट जाल्ली कॉलेजीस आसात, युनिव्हर्सिटी म्युझिक डिपार्टमेंट्स आसात. सगळ्या स्टेटी नाही म्हटले जाल्यार आसा, किंबहुना एक दोन काही ठरावीक नासत, पण मॅक्झिमम स्टेट्सांक हे संगीताची डिग्री लेवलचे त्याच प्रमाणे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री जी आसा न्ही त्या लेवलचे शिक्षण अवेलेबल आसा. ओके. नाही, ह्या वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीचे तुम्ही आता म्हटलं थंय कदाचित पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसा आणि त्याच बरोबर रिसर्चाकूय थंय वाव आसा. आसा रिसर्च. तेन्ना आमचो भुरगो जेन्ना गोंयचो भुरगो जेन्ना थंय वता तेन्ना तांकां कसले क्रायटेरिया पास करचे पडटा की जेणे करून ताका एडमिशन? क्रायटेरिया म्हळ्यार अशें आहा, प्रत्येक कडेन तुमी खंयच्याय युनिव्हर्सिटीक तुमी किंवा खंयच्याय महाविद्यालयाक जेन्ना तुमी एडमिशन घेवपाक वतले, एक पात्रता आमचे एंट्रन्स एक्झाम म्हणून जी आसता न्ही ती सगळे कडेन आसता. एंट्रन्स आतां कितें आसा, MA किंवा MA किंवा MPA म्हणून जर आमी आतां कित्याक हो BPA आणि MPA असो एक युनिफॉर्म असो कोर्स आमच्या UGCन हे केल्लो आहा, तो खुबश्या युनिव्हर्सिटीन आतां तो राबयतात. पण ताका जर तुमी जर एडमिशन घेतलं जर जाय तर तो BPA जावपाक जाय. ओके. तर BPA जर जालना जर जाय, BPA म्हळ्यार कितें? BPA म्हणजे बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्हणजे हो 4 वर्सांचो कोर्स. ओके. म्हणजे जो 10+, जो आमच्या गोंयच्या BA इन म्युझिकाक इक्वलंट आसा. आता गोंयाक आमचे BA इन म्युझिक ना, आमच्या गोंयाक सुरवातीक आसलो B म्युझिक, हो 5 वर्सांचो 10+5. म्हणजे B म्युझिक म्हणजे कितें जातालो तो 10+2+3. ओके. जे 15 वर्सांचे जे आशिल्ले ते शिक्षण तो आता कितें जालें 16 वर्सांचें. ओके. म्हणजे तो जर करतला म्हणजे आता 1 वर्स शॉर्ट जाता. बरें. B म्युझिक जर जालो किंवा BA म्युझिक जर जाल्ले, अशे काही बाकीच्या युनिव्हर्सिटी भायली स्टेटीक आसा, BA म्युझिक आसा, B म्युझिक बी आसा. तांकां जर MPA जर मुखार जर जॉईन जातले, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतले जर जाय तर तांणी 1 वर्स ब्रिज कोर्स करपाक जाय. ब्रिज कोर्स हो ब्रिज कोर्स म्हळ्यार कितें आसा, तेच सांगता न्ही 10+. आतां युनिव्हर्सिटीचे रिक्वायरमेंट कितें आसा, युनिव्हर्सिटीन सगळ्या UGCन सगळ्या युनिव्हर्सिटी सांगलें आसा की तुमी एक युनिफॉर्म कोर्स राबोवचो आणि ताज्या खातीर तो एक 10+2+4 कित्याक इट इज अ म्युझिक हो प्रोफेशनल कोर्स असो. तो एक प्रोफेशनल कोर्स न्ही, त्या दृश्टिकोनांतल्यान तो 10+2+4 जो 3 आशिल्लो तो 4 करचो असो तो हें आशिल्लो. कित्याक MPAक एडमिशन जाय जाल्यार तुमकां तो 4 करूंक जाय. तुमी जर 10+2+3 ह्या लेवलाचेर जर केलें जर जाय तर 1 वर्स ब्रिज कोर्स ते भरून काडपा खातीर. ओके ओके ओके. आणि एक म्हणजे 4 वर्सांचो कोर्स तो जावचो ग्रॅज्युएट कोर्स. सर्वसामान्य तो युनिफॉर्म जावपाक जाय न्ही. प्रत्येक स्टेटीनी अख्ख्या भारतभर एकच प्रकारचा कोर्स असतो असो उरचो असो तो एक हे आशिल्लो. ताज्या खातीर तो ब्रिज कोर्स ते 1 वर्स भरून काडपा खातीर. सर, आमी संगीत हे एक जबरदस्त वास्ट क्षेत्र आसा आणि ह्या क्षेत्रांत जर आमी नोकरेच्यो संदी जर पळयल्यो जाल्यार कशा प्रकारच्यो आसा? आता पळयात, आमी जेन्ना कितें संगीत म्हणटात न्ही, हांवें सुरवातीक सांगलें कितें संगीत ही कितें आसा, एक कला म्हणून शिकपाक जाय. फक्त आमी जर नोकरी करतले म्हणून जर संगीत शिकपाक तो उद्देश जर ना, तो उद्देश ना घेवन आसूं ना. खंय तरी कित्याक शेवटाक कितें आसता, आपण जे कितें शिकता, खंयचें जें शिक्षण घेता, प्रत्येकाचें एक्सपेक्टेशन आसता खंय तरी आपल्याक उदरनिर्वाहाचें आपलें कितें तरी साधन जावचें, कितें तरी आपली सोय जावची. कारण जेन्ना हे एकाडेमीक जेन्ना म्हणून शिक्षण जेन्ना सुरू जालें, पयलीं तें तशें नाशिल्लें. पयलीं संगीत हें एकाडेमीक असो नेचर नाशिल्लो. जेन्ना हो असो जालो नेचर, तेन्ना मागीर कितें जालें, हे डिप्लोमा डिग्री जेन्ना आयलो, जेन्ना डिग्री मेळपाक लागली, मागीर सर्वसामान्य म्हणून कितें जालें, तुका नोकरीची कितें हांवें पयलीं म्हटलें न्ही की जसो काळ बदलत चाललो आसा. सर्टिफिकेट ओरिएंटेड ट्रेनिंग जेन्ना सुरू जालें तेन्ना आतां म्हाका सांगात, खंय जर आतां हे भुरगे शिकतले, भुरग्यांक जर शाळांनी जर किंवा महाविद्यालयांनी जर नोकरी मेळटली जर जाय, सर्टिफिकेटाची गरज आसा न्ही. म्हणटत त्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयलें जर जाय, आज कितें आहा, आमी जरी संगीत एक कला जरी म्हटली, पण म्हज्या दृश्टीन तरी हांव विचार असो करता की संगीत कला म्हणून शिकता न्ही, ताका आमी जेन्ना सुरवातीक गुरू शिश्य परंपरा म्हटली, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तूं जावूं जाता. जो संगीत परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आमी हे करूया, पण एक सर्वसामान्य ताका कितें आसा, हय नोकरी तो एका जर ग्रॅज्युएट जर जालो, ताका कितें आसा, आमचे आतां गोंयाक जी एक्चुअली गोंयाक आतां सुरू जाला, पण महाराष्ट्राक बी हें पयलीं आशिल्लें. संगीत शिक्षक प्रत्येक शाळांनी आशिल्ले, बरे बरे आमगे नांवाजलेले हार्मोनियम वादक जावं, बरे बरे गायक ते सुद्दां शाळांनी शिकयताले. म्हणजे एक म्युनिसिपल संगीत शिक्षकाची नोकरी तुमकां मेळ्ळी. नोकरी एक संगीत शिक्षकाची नोकरी विद्यालयांनी. म्हणजे शाळांत ती कितें आसा, आमची गोंयांक एक्चुअली ती 2001 सावन 2002-2001 ह्या वर्सा हो नवीन एक गव्हर्मेंटान एक हें केलो, सरकारान एक नवीन स्कीम अशी उपक्रम हें केलो की तातूंत संगीत शिक्षकाची
सोय करून दिली म्हणजे पार्ट टाइम संगीत शिक्षक आणि तो कितें आसलो रेग्युलर कोर्स असो न्ही एक एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी म्हणून भुरग्यांक एक संगीतांत एक कितें तरी जशें आतां स्पोर्ट्सांक आसता न्ही तसो एक हें करचें असो तो विचार आयलो आनी तो उपक्रम जो सुरू केलो ती स्कीम आज म्हळ्यार ती गव्हर्मेंटी राबयता ती सगळ्या जवळ खूबश्या स्कुलांनी म्युझिक टिचर्स म्हणून आसात आणि म्हाका सांगपाक दुसरी खोश कितें आमच्या महाविद्यालयाचे जे सगळे पदवीधर आसात जे जे पळय बी म्युझिक जाले आनी कोण BPA जाले असे खूबशे भुरगे सगळे भुरगे म्हणल्यार सुद्दां जाता आतां एखादे काही आनी खंय आसत पण अपवाद आसत पण त्या भुरग्यांक हांगा नोकऱ्यो मेळ्यो ह्या स्कुलांनी मेळ्यो आमच्योच अश्यो न्ही इवन कला अकादमीक जे कोण शिकले भायर जे गांधर महाविद्यालय मंडळाचे तांची संगीत विशारद जाल्ले आहात तांकांय नोकरी मेळिल्ले आसात म्हणजे एक संगीत शिक्षकाची एक नोकरी बाकी दुसरी संगीताक आतां कितें आतां सगळ्यांक जरी नोकरी मेळना जाल्यार हांगा एक म्हाका एक सांगपाचें आसा आतां ह्यो नोकऱ्यो आतां कितें आसतात लिमिटेड आहात कित्याक हो जर सब्जेक्ट म्हजो एक असो प्रयास आशिल्लो हांव प्रिंसिपल जातकीर आनी हांवें थोडोसो प्रयत्न बी केल्लो तेन्ना की म्हजो कितें जालो हो संगीत विशय जो आसा हो आमचे हाजे हायस्कूल हायर सेकंडरी आनी हायस्कुलांक निदान ऑप्शनल सब्जेक्ट म्हणून तो जर इंट्रोड्यूस जर केलो जर जायत जाल्यार ते कदाचित तेजी आवाको वाडटलो आनी खूब जाणांक रेडिओ सारक्या केंद्राचेर न्ही रेडिओ सारक्या केंद्राचेर कितें आसा तुमकां रेडिओ आर्टिस्ट जाले जाल्यार तुमकां रेग्युलर म्हणजे रेडिओ आर्टिस्ट म्हणून गावपाचे कॉन्ट्रॅक्ट्स येतात रेडिओचेर तानपुरा प्लेयर आसा स्टाफ आर्टिस्ट म्हणून ताजेय जॉब्स मेळटात होय जालो दुसरें म्हळ्यार आतां कितें आसा तुमकां संगीत शिक्षक एपार्ट फ्रॉम कलाकार ताका म्हणटात आमी एक कलाकार ताका तो तांची श्रेणी पास जावपाक जाय तातूंत आतां दुसरी कितें आसा कोणाक थोडे म्युझिक कंपोजर म्हणून जावंक शकतात संगीतकार वेगवेगळे एका भक्तिगीत जावं भावगीत जावं इतर साका संगीत दिवंक शकतात म्युझिक क्रिटीक जावंक शकतात समीक्षक जावंक शकतात म्हणजे हो जो असो आसा न्ही कित्याक आज सगळें हें बदल्लें आसा बरोबर तर म्हाका दिसता संगीत समीक्षक खूप कमी आसतले कारण खूप कमी आसा एक स्वराचे ज्ञान आणि शब्दांचे ताका जो संगीत शिकिल्लो आसा न्ही आनी तो समीक्षण जर बरो जर करप तो बऱ्या दृश्टीन करूं शकता ताका जाण येता संगीताची आतां सर्वसामान्य सपोज कोण वचून जर तो खंयचे मैफलीचें जर तो समीक्षण करपाक लागलो तो ओवरऑल आपलो संगीताचे मैफलीचें वर्णन करतलो पण संगीत जो शिकिल्लो आसा तो मातसो थोडसो क्रिटिकली तो हें करूं शकता ओके सर गायनात न्ही की एक शास्त्रीय संगीत किंवा इंडियन म्युझिकान जे वेगवेगळे वाठार आसात म्हणजे गायन आसत वादन आसत हे सगळे वाठार कशे आसात आणि थंय शिक्षण कशा प्रकारे घेवंक जाय आशिल्लें खरो म्हणजे हो खूब व्हडलो विशय पण म्हणजे संगीताक कितें आसा संगीत म्हटल्यार आमी सदांच विचार करतात संगीत म्हणजे आमच्या संगीत रत्नाकरांक सुद्दां ताजें डेफिनेशन दिल्लें की गायनम वादनम च नृत्यम त्रयम संगीतम उच्चयते म्हणजे संगीत म्हणजे फक्त गायन आणि वादन न्ही संगीत म्हणले हे तिन्ही विशय आसात तातूंत गायन आयलें वादन आयलें आनी नृत्य आयलें तर आतां गायन म्हणटरी कितें आसा एक आमच्या मुखार पयलो विशय येता तो शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय गायन जाका आमी अभिजात संगीत म्हणटात तर शास्त्रीय संगीत तसोच आमी दुसरो भाग हा उपशास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत म्हटलें की तातूंत आमचे सगळे ख्याल गायन बी सगळे येतात आणि उपशास्त्रीय हातूंत ठुमरी दादरा बी हे सगळे लायट जे प्रकार म्हणटात न्ही आमी ते त्या हातूंत येतात तातूंत मागीर सुगम संगीत इतर प्रकार आसात तर हो एक गायनाची बाब जाली वादन म्हणून सुगम संगीतान भक्ती संगीत सुगम संगीत भक्ती संगीत गझल सगळे मागीर नाट्यगीत आयली सगळे आता इवन फिल्म संगीत सगळे हो सगळो जो भाग जो आसा न्ही म्हणजे हो ते त्या उपशास्त्रीय हातूंत येता आतां जर गायनाचो विशय कुशीन दवरलो थंय मागीर वादन आसा आतां वादनाक इतर विशय आसात इतर प्रकार आहात तो वादन म्हटलें की आमी आमचो असो आसा की वादन म्हणजे एक कितें आसा पयलीं तंतुवाद्य आसा जातूंत सतार येता सरोद येता संतूर येता ही वाद्यां येतात मागीर पर्कशन इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणून ताजो एक आसा तातूंत येता तबला येता ताजेंय शिक्षण आसता प्लस सुशीर वाद्य म्हणून आसात म्हणजे विंड इन्स्ट्रुमेंट म्हणटा ताका आमी तर ताका हार्मोनियम येता फ्लूट येता म्हणजे हे सब्जेक्ट आसा न्ही अशे वेगवेगळे विशय आसात आतां कितें आसा ह्या सगळ्या विशयांतलें शिक्षण तुमकां महाविद्यालयांनी किंवा आमच्याय न्ही इवन भायर सगळे कडेन ह्या हाजे मेळटा कशें ना शिक्षण कित्याक मेळना कित्याक जर जाय तर ताज्या खातीर एडमिशन हे क्रायटेरिया आसता जेन्ना एका खंय संस्थेक तुमी शिकयतात किंवा एखादे हाच्या विद्यापिठात जावं UGCच्या सगळे हातूंत तुमकां कितें मिनिमम रिक्वायरमेंट आसता न्ही एडमिशना खातीर एखादो कोण जर भुरगो जर एकच आयलो जर ताज्या खातीर तुमी कोर्स राबोवंक शकनात न्ही
तर ताका लागून हाका ह्या सगळ्या डिसिप्लिनचे सगळ्या विशयांचे शिक्षण सगळे कडेन तशें तुमकां मेळना म्हणजे कोर्सीसच्या हाच्यान. ओके. आमच्या संगीत महाविद्यालयात खंयच्या विशयाचें शिक्षण मेळटा? आमच्या संगीत महाविद्यालयात अशें गायन आसा, वादन म्हळ्यार तबला आसा आणि हार्मोनियम आसा, सितार बी आसा, पूण सिताराक भुरग्याक नात, भुरग्याक येयनात. येना म्हणजे कितें जालां, एक डिफिकल्ट वाद्य आसा आनी भुरगे पळयतात की आपले ते शिकतकीर आपल्या मुखार कितें मेळटलें. ओके. इमिजिएटली आपूण कितें तरी तुमी म्हणटा तशें आपल्या जॉब मेळटलो, कितें अर्निंग, आपल्या उदरनिर्वाहाची कितें सोय आसा हें पयलीं पळयतात. एक सर्वसामान्य एक प्रश्न, एक समज किंवा कदाचित तो गैरसमज आसत की शास्त्रीय संगीत म्हटल्यार कितें प्रामुख्यान एखादो गायक प्रमुख आसता आणि तांकां जे साथीक आसता ताका एक कदाचित सेकंडरी रोल मेळटा. तर हें कितपत खरें किंवा असो एक समज किंवा अपसमज आसूं शकता? तशें नासता तें. गायन कितें आसता, जेन्ना आमी एखादें जर गायन म्हणून जे गायनाचो कार्यक्रम आसा म्हणटात न्ही, गाणारो जो आसा न्ही तो मेन आसताच. गाणारो हो मेन आसतात कित्याक तो ताजें गायन आसता न्ही. आनी साथ संगत करणारे आमचे हार्मोनियम वादक आसा, तबला वादक आसता, हे जे आमकां साथ संगत करतात, फाटल्यान आमकां तंबोराक साथ करतात, हेय लोक आसतात, हेय कलाकार आसतात. पूण कितें आसता, आमी जेन्ना विचार, सर्वसामान्य लोक कितें विचार करत ते म्हणटले ना गाणारो हो तो मुख्य आनी बाकीचे सगळे ते ताजे सबऑर्डिनेट अशें. आमी गाणारे जे आसतात आमी तो विचार करनात. कित्याक हांव एकटोच जर गावपाक बसलो जर जायत, हांव मैफल दिवंक शकना. बरोबर. आमचो म्हज्या बरोबर जर म्हाका साथ करपाक, म्हजो जर गाण्याक म्हजी रंगत वाडोवपाक जर हार्मोनियम वादक जाय, आमचो तबला वादक जाय, म्हणजे हे जर आसतगीर ते साथ करतरीच म्हज्या गायनाचो प्रोग्राम जाता न्ही. म्हणजे ते गायन सुद्धा किंवा मैफिल इट इज अ टीम वर्क. आमचो 3 जाणांचो म्हणून आसा, पूण कितें आसता तांचो रोल थंय कितें आसता, तांणी साथ करप. आतां कितें आसता, हांव आतां गातां आनी हांव गातां आनी तो ताका जाय तसो साथ करत जर रावलो जर जायत तर ताका अर्थ ना. जरी आमी ताका कितें करता, आमी तांकां दुय्यम माननात, आमी आमचे बरोबरचे कलाकार म्हणून तांकां आमी ट्रिटमेंट करता. निदान हांव तरी मानतां की म्हगेले जे हे कलाकार ते आसून तांकां बरोबर घेवन आमी वतात. आतां खंय आसता, खूब कडेन गेले कडेन कितें सगळेच साथ संगत बरी सारकीच मेळटा अशी ना. पण हाचो अर्थ हो न्ही की कोणूच कलाकार आणि ताणें खंयचोच अशा प्रकारचो हांगा प्रश्न असो येता, थंय ताजो रोल कितें आहा असो हो ताणें विचार करूंक जाय. साथ संगत करणारे म्हजो रोल आज हांगा कितें आसता. आतां सपोज तबलजी म्हाका साथ करणारो तबला आर्टिस्ट आसा, तो साथ करता, म्हाका साथ करता, ताणें ताजें काम साथ करपाचें. आपलो रोल वळखुपाची गरज आसा. ताणें आपलो रोल, आतां एखाद्या वेळार ताजो सोलो आसता, तबला आर्टिस्ट आसा न्ही किंवा संवादिनी वादक, हार्मोनियम वादक म्हणजे ताजो एखाद्या कार्यक्रमाक, संमेलनाक म्हण खंयच्या तरी असो पब्लीक कन्सर्टाक ताजो एक मुख्य कार्यक्रम आसता सोलो वादनाचो, तेन्ना तो मेन आसता, हार्मोनियम मेन. ओके सर, आमी ह्या पॉइंटार रावुया कारण हो विषय खूप वास्ट आसा आणि फुडल्या आठवड्यात मेळुया आणि हाचे जे विभिन्न पैलू आसात त्या पैलूचेर आमी प्रकाश घालुया. हे आशिल्ले कमलाकर नायक. हांकां आमी निरोप दिनात. आमी फुडल्या आठवड्यात परत मेळटले. पळयत रावत प्रुडंट.